हे आमच्या सालीसवाड्याच्या कपेलान पेवर घातल्यात आम्ही फ्रॉम पंचायत फंड. इट्स नॉट ओनली हियर, वी हॅव ऑल्सो पोट नियर मादर तेरेजाज आमच्या मुड्डा वाड्यान तिसोर घातला. फोंडाक वाड्यान आमच्या रोजालिनाच्या घरा कडेन घातल्यात पेवर. इट्स फॉर 2 हाऊसेस. इट्स अ पाथवे. आमच्या बाटयेर देऊस्कर धर्मा देऊस्कराच्या घरा कडेन एक पाथवे केल्या. आहली ती पाथवे, ते पाथवेचेर घातल्या. आमच्या ब्रगांजा बिल्डिंगान घातल्या. आणि आमच्या जाकणी वाड्यार डॉमिनिकाच्या घरा कडेन साकून लिली डिसोजाच्या घरा कडेन घातल्या. इट इज ऑल हॅज कम टू अराउंड 11 lakhs फ्रॉम पंचायत फंड पेवर्स. आणि तुमची दुसरी कपेलां नाल्यार देवळां पासून आसा आनी पेवर बा घालपाचें आहा जाल्यार आमकां कळोवचें. वी ओनली नीड NOC फ्रॉम द प्रेसिडेंट फ्रॉम द कमिटी एंड देन वी वील पूट. सो तुमी सगळे आमकां हेल्प करतात. यू ऑल गिव ऑल युअर हेल्प टू फॉर द पंचायत टू डू दीस वर्क. सो वी थँक यू ऑल. मंडे सोमारा 4 आमच्या पंचायत बिल्डिंगात आम्ही नेई करतात. इट्स इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. सो एट 4 o'clock इज द लेईंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन. 28 5:30 आमच्या पेट्रोल पंपाच्या सायडीक खुरीस बांधला. तेजें इनॉग्रेशन हा. हांव तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी सदां ती आमकां तूं पावताय आनी हें दिताय आमकां ते मागता पळय तितले तेच भाशेन आमी तुका आदार दितल्यो. आमचे WRD साकून नल्ला पास जावन येयल्लो आहा इन गामावाडो. द लेंथ इज 70 meters and costing is 15,37,000. Yeah, the work is from Eric Bar up to Jerome D'Souza house. I thank the WRD minister for helping us to get all our works done in Parra village. I thank the DY Salelkar for helping us. The AE Pradeep Gad, आमचो JE सुदेश देसाय आणि आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा मौजेकर. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वॉर्ड मेंबरानूय खूब प्रयत्न करून हे काम पास करून हाडलेलें आहा. आयज हांगासर लोकांचो डिमांड आसलो की हे नलाचे वॉल बांदपाचे. बाकीचे आमी बांदलेले, इतलेच उरलेले 70 मिटराचे. सो आयज आमचे ते सरपंचाचे भितर खूब हें आहा. तशेंच आमच्या आमदारानूय आमकां खूब हेल्प केला हें काम पास करपाक. आनी आमचे पंचायत कलीग तेंच्यांनी खूब हेल्प केला आनी आयज हें काम आमचें स्टार्ट जाता. तेन्ना हांव सगळे आमदाराक आनी सरपंचाकूय देव बरें म्हणटा.